नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बेकायदेशीर मायनिंगाच्या चौकशेक नेमिल्ल्या खांडेपारकार समितीचो कार्यकाळ सोंपत आयलो। अजून एकूय बसका ना, सरकारान एकूय गजाल सारकी दिल्ली ना। खासा रिपोर्ट। भांगर तेकले 30,000, रुपया तेकलो डॉलराक 62 ₹2 पडलो। भांगराचेर कस्टम ड्युटी पावली 8% वेल्यान 10%चेर, गिरायकांक धाकधूक। मोती दोंगरावेले बेकायदेशीर घरांतले फामिली घरां खाली करूंक दिल्ले नोटिशीची मुजत सोंपली। कांय जाण गेले हायकोर्टांत, कारवायेक 2 सप्टेंबर मेरेन स्थगिती। हॉर्सशू बोटीवेले कसिनोक सरकारान दिल्या लायसन। कसिनो शेनवारा सावन जातलो सुरू, फक्त बोट बदलल्या, कसिनो वाडयल्लो ना, सरकाराचें रजाव। आनी कुंकळे सावरकट्यार आयिल्ले हुंवारान लुकसाण जाल्ले लोक भरपाय मागतात वाडोवन। आमदाराच्या घराचेर मोर्चो। आमदार म्हणटा मोर्चा फाटल्यान राजकारण। खबरो विस्तारान। गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाची चौकशी करपाक नेमिल्ल्या न्यायाधीश खांडेपारकार समितीचो कार्यकाळ आनीक 2.5 म्हयन्यांनी सोंपता। समितीची अजून एकूय बसका जाल्ली ना। काम करतले जाल्यार समितीक कचेरेंत अजून जायत्यो गजाली दिल्ल्यो नात। सरकारान नोव्हेंबरांत समिती नेमिल्ली। समितीचो कार्यकाळ वाडोवप काय ना हें सरकार थारायतलो, अशें न्यायाधीश खांडेपारकार म्हणटा। तांणी प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिली। न्यायाधीश एम.बी. शाह आयोगाच्या अहवालान उल्लेख केला ते प्रमाण बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणाची चौकशी करपाक सरकारान न्यायाधीश R.M.S. खांडेपारकाराच्या फुडारपणाखाला समिती नेमिल्ली। नोव्हेंबरान ही समिती नेमिल्ली। आता 10 म्हयने जायत आयले, मात समितीची एकय बसका जाल्ली ना। समितीची चौकशी खंय पावल्या असो प्रस्न प्रुडंटान समितीचो अध्यक्ष न्यायाधीश खांडेपारकाराक केलो। तो म्हणटा समितीक जाय आशिल्ले कर्मचारी आनी सुविधा सरकारान अजून दिवंक ना। There is no meeting of committee. So question of finding doesn't arise. Reason because when committee, I was informed in December about this formation of committee. I had asked for necessary this infrastructure, this staff, because unless that is available, it will not be possible for a committee to investigate. Because this investigation is regarding some important matter where documents and everything, proper care will have to be taken. So it requires proper safety. So that all those things planning was required to be done, and they have accordingly they have shown me recently the plan for making necessary changes here for security and everything. And only when it will be completed, then we can start functioning. So do you think that this is just an eyewash? I don't know anything about that eyewash or something. I know the government approached me for whether I am prepared to this. I said I am ready. So do you think the government is really serious about this mining issue? I cannot say anything about that. So do you think that the committee will continue, sir, after November? I do not know. If it is to be continued, the period will have to be extended. If period is not extended, it will lapse. सुप्रीम कोर्टाक दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रान राज्य सरकारान खांडेपारकार समितीविशीं सांगिल्ले। मात समितीक सरकारान जायते कर्मचारी आनी सुविधा दिवंक ना आनी समितीचो कार्यकाळ नोव्हेंबरान सोंपता असो प्रतिदावो याचिकादार NGOन सरकाराचे हे दाव्याचेर सुप्रीम कोर्टान केलो। रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर। भांगर 30,000 तेकले। सरकारान भांगराचेर कस्टम ड्युटी 8% वेल्यान 10%चेर व्हेल्या। डॉलराच्या तुलनेत रुपया अकस्मात ₹2 पडलो। हे फाटभुंयेर भांगर अकस्मात वाडलें। रुपया डॉलराक 62चेर पावला। सेन्सेक्स 769 पॉयंटांनी कोसळ्ळो। भांगर ₹1100 वाडून 10 ग्रामाक 30,000 तेकलां। अर्थीक मळार शुक्रारा जायत्यो घडणुको घडल्यो। सेन्सेक्स वट्ट 769 पॉयंटांनी देंवलो, जाल्यार रुपयाचो वालोर डॉलराक 62 चेर पावलो। ह्या घडणुकांक लागून भांगराचो दर 10 ग्रामाक ₹1100 वाडलो। 11 ऑगस्ट 2011 फाटल्यान पयलेच फावट भांगराचो प्रेस इतलो वाडला। भांगर 10 ग्रॅमाक वट्ट 30,000चेर पावला। भांगराचे दर आनिकूय वाडूं येतात,
अशें गोवा गोल्ड डीलर असोसिएशन म्हणटा. Gold prices have started marginally increasing from last week. The gold government has increased duty from 8% to 10% last week, so the prices have increased. But today it has increased sharply because in international market the gold price has also increased because of the dollar. Gold price will increase in future because there is also speculation in international market that China may confiscate gold from its own citizens. So there is speculation in international market that the prices will increase. So today, due to the weakening of the rupee, the prices have crossed 3,100. So 31,000 for 10 days. So government has put 10% import duties, which recently, like about 2 years back, were only 1%. So practically, government does not want to import gold, but they are promoting exports. So I feel, looking at the scenario, the gold prices are definitely going to go up because recently 10%, and they are saying if this does not come in control, they are going to put 2% more. It's almost 12% import duties, and it's a lot of taxes. And this taxes is definitely what we are going to pass to the end consumer. So the prices of gold are going to go up. The whole market is working on the basis of whatever gold is available with the jewelers. So this can survive for maybe 2 months or 3 months more. What happens after that? केंद्र सरकारान भांगरावेलो आयात कर 2% वाडयल्ल्यान भांगराचो दर अचकीत वाडलो. इतले मजगतीं रुपयाचो वालोर डॉलराक 62 रुपयाचेर पाविल्ल्यान सेन्सेक्स 769 पॉयंटांनी देंवलो. फाटल्या 4 वर्सांनी पयलेच फावट सेन्सेक्स इतलो पडला. ताका लागून गुंतवणूकदार सामके बेजार जाल्यात. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. मडगांव मोती दोंगरावेले बेकायदेशीर घरांनी रावपी 210 फामिलींक घरां खाली करूंक दिल्ले नोटीशीची मुजत आज सोंपली. कोमुंदात प्रशासकांनी नोटीस काडिल्ली. लोकांनी घरां खाली केली ना जाल्यार कोमुंदात करतली अशें नोटीसींत स्पश्ट सांगिल्लें. हातूंतले कांय जाण तांचे पुनर्वसणुकेचो प्रस्न घेवन हायकोर्टांत गेल्ले. आदोगाद सांगता ते प्रमाण हायकोर्टान 2 सप्टेंबर मेरेन स्थगिती दिल्या. लोकांची पुनर्वसणूक याचिका सध्या हायकोर्टांत आसा. मोती दोंगरावयली 210 बेकायदेशीर घरां खाली करपाक हे पयलीं कॉम्युनिदादीन नोटीशी काडिल्ल्यो. नोटीशीक लोकांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्या उपरांत कोर्टान नैसर्गीक न्याय म्हणून लोकांची बाजू कॉम्युनिदादीक आयकून घेवंक लायली. मात इतलें करूनय हे लोक कॉम्युनिदादीक घरां वा बांदकामाचे मालकी हक्क दाखोवपी कायदेशीर डॉक्युमेंट दाखोवंक शकले ना. ह्या लोकांक घरां खाली करपाक कोमुनिदाद प्रशासनान काडिल्ले नोटीशीची मुजत आयज शुक्रारा सोंपता. मोती दोंगरावेली बेकायदेशीर घरां आनी बांदकामां मोडून सुवात मूळ आशिल्ली तशें करतले अशें नोटीशींत म्हळां. ही लोकवस्ती झोपडपट्टी म्हणून जाहीर जाल्ली आसल्यार तांची पुनर्वसणूक करपाचेर हायकोर्टान सरकाराक विचार करपाक सांगिल्लो. पूण सरकाराच्या रेकॉर्डांत मोती दोंगर ही झोपडपट्टी म्हणून लागिल्ली ना. इतले मजगतीं मोती दोंगरावेले कांय जाण परत हायकोर्टांत गेले. तांच्या आदोगादान दिल्ल्या त्या म्हायती प्रमाण हायकोर्टान 2 सप्टेंबर मेरेन कारवायेचेर स्थगिती दिल्या. हे फामिलीचे पुनर्वसणुकेची याचिका सध्या हायकोर्टात आसा. ताचेर विचार जावचो म्हणून ते मागतात. लास्ट दीस 14 तारीखाक आमकां वचचें पडलें एडवोकेटा कडेन. आमी सांगलें बाबा अशें अशें खूब जाण आमकां सपोर्ट करपाक तयार आसा. जाय जाल्यार फायनान्स बी करपाक तयार आसा की गांवचे लोक पयशे कोण काडपाक तयार ना, दिवपाक तयार ना. फायनान्स पासून दिवपाक तयार जाल्ले आसा. तुमी एका मुखार वचा. आनी तेणी स्टे घेवपाक कोर्टान गेलो. आमकां मातशी खुशी भोगले की आज आमकां स्टे मेळ्ळो. सरकारान घरां साल्वार करची म्हूण मोती दोंगरावेले फुडारी सध्या राजकी मध्यस्थी खातीर यत्न करतात. मात सरकारान अजून मेरेन तशे कांयच संकेत दिवंक ना. तळसाजोरचे लोक मूळ गोंयकार. सरकारान ह्या लोकांची घरां मोडचे न्हय म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय मागता. It is my demand that the government should try to clear the confusion and the doubt and the fear that has come into the minds of these people and set at rest this controversy that this is being done with a political motive. I appeal to them to keep to the word. परतो विश्वासघात जावपाक जायना. मडगांवच्यान आमचो रिपोर्टर समीर भट. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.